नमस्कार. हांव जयश्री पै विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आयचे आमगेले काणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. आमी केन्नाय परगांवा वतना खंय एक लायक हॉटेल जेवण खावण मेळचें तसले कॅन्टीन जेवो रेस्टॉरंट जेवो खंय असं म्हूण सोदिताची तशीची गूगल सर्च करताची. नावे 4 जणांनी घाव भोवन येयल्या लेगी निमून घेताची. त्यांची एक लायक जेवण मेळ्ळें म्हण जाल्यार वाह कसं एक लायक जेवण थंय मेळ्ळें म्हणून 4 जणांना आमी सांगताची न्हय वे वय. तसं एक लायक जेवण खावण मेळचें एक कॅन्टीन गोवांतू शांतादुर्गा आनी कवळे मठा मध्येंतू उडुपी डॉमेस्टिक कॅन्टीन म्हणून एक सुमार 15 वर्स दोन चलासून आशिल्ले रिमार्केबल पातारी म्हळ्यार उल्लेखनीय मार्गारी चलासून आशिल्ले यशस्वी जावन आसाची एक डायनामीक दंपती नावे गतिशील जोडी म्हणे तांकां आज आमगेल सोयरी जावन आसाची श्रीमती दिव्या नायक आणि श्री मंजुनाथ नायक हांगेल पतिदेव. तुमकां नमस्कार, दोगांके नमस्कार आणि आमगेल वाहिनींतू आत्मीय स्वागत. आज आमी हांगेले बासांतू हांनी हांगेल कॅन्टीन कितले यशस्वी जावन कशी चलायसीत आसाची आणि हाजी खातीर प्रेरण कसले म्हणून हांगेले बासांत ऐकुया. सुरू करचे पयस फुडें मामू तुमगेले सानपण आणि तुमगेले शिकवण हाजे विशयांत आमगेले विक्षकांक सांगायची. म्हगेलें नांव मंजुनाथ नायक, म्हगेलें अण्णाल नांव लक्ष्मण नायक, अम्माल नांव सत्यवती बाई, म्हगेलें आनो लक्ष्मेश्वराज. आमी सगळे लक्ष्मेश्वरान गेलीं ती सर चेडूं 3 भाव 3 भयणी. कॅन्टीन चलसून आशिल्लो म्हगेलो आनो ते लॉस जालें म्हूण घेवन तीर्थळे आयलो. तीर्थळ्यान एक कडेन 2 कडेन पळयलें थंय जाय न्ही ताका. मागीर कोण कितें सांगलें सागर लेगी अनंतपूर गांवांतू एक हॉटेल चलसूच आसा म्हणून घेवन थंय मागीर आमकां सगळे घेवन गेलो तो. थंय लायकून हॉटेल चलसूच आसली. मागीर तो विधिवस जाल्लो. म्हाका तेन्ना 12 वर्स प्राय. तिणी हॉटेल जेवचे भयणी आनी मागीर आमी कश्ट करून हॉटेल चलयली. आमकां आदार दिवन घेवन मागीर मानतो रंजकट्टे आशिल्लो नागेश पै म्हणून ताणें एक मस्त आदार केलें. आदार दिवन घेवन ताणें हॉटेक ताका मुंदाळत ताणें हॉटेकांनी जाल्लें. कोणाक भयण्याक आनी हॉटेकांनी जाल्लें. म्हागेलें हॉटेक जाल्लें. इतलें म्हगेलें ल्हानपणाची स्टोरी. आतां मामाल आयकून जातरी आमी माय दिव्य माई तुमगेल विशय सांगायची. नमस्कार. म्हगेलें नांव दिव्या नायक म्हणून. हांव दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे म्हळ्यार उडपी जिल्ह्याचे कारकळ तालुक्याचे मरणे ग्राम म्हळ्यार अजकारू ग्रामाचे सान एक गांव काडूहोळे म्हणून थंय स्थायीक आशिल्ले सर्वोत्तम मल्ल्या ताका अपमल्ले म्हणटाचे आनी अनसुया मल्ल्या हे दंपतीले 10 जन चेडवां 6 चेल्यो 4 चेल्ले. हे 10 जन चेडवांतू हांव लास्टाची चेली, लास्टा धुव. तशी म्हगेले प्रायमरी स्कूल आनी हायस्कूल शिक्षण मुनियाल गांवांतू जाल्लें आनी PUC कॉलेज आनी डिग्री कॉलेज हे कारकळांतू SVT म्हणजे कॉलेजांतू जालें. हांव ते BCom डिग्री करून म्हगेले फायनल इयर जावन भायर येतना बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट ऑफ द इयर म्हूण एवॉर्ड घेवन भायर सरली. व्हेरी गुड. ताजे नंतर म्हाका कुडले एक थोडे समयानाची तेज कॉलेजांतू तांणी म्हाका कामाक आपयलें. थंय हांव क्लर्क जावन जॉयन जाली. तशींची 2 वर्स काम करता म्हणटनाची म्हगेली सोयरीक जाली. सोयरीक आनंदपूर गांवां आशिल्ले हांगेलोटू फिक्स जाली. म्हणटना तो आनंदपूर गांव आनी कारकळ म्हण मस्त दूर 4-4.5 घंटे वाट. तशें देखून थंय देखून डेली यो वच करून काम करचें जायना म्हणचे खातीर कामांक रिजायन दिवन हांव हांगा वार्डीक जावन
आनंदपुराक वचून घेन हांगेलो टूची मागीर तांगेल कामां घरान तुजी हॉटेल आशिल्लें थंयच हेल्प करून घेन तांगेलो टूची फॅमिली मेंबर जावन घेन राबली. लागलीच. आता तुम्ही गोवान तू व्यवहार करूक कॅन्टीन घालूक हाजी म्हाका कसल काणी कसल प्रेरण कसं तुमकां आनी हें तुमगेल कॅन्टीन चलासोच्याक कशी तुमकां हेल्प जालें सांगीत की. वय म्हळ्यार आमकां घरकडे वारडीक जावन एक 4 वर्स नंतर घरकड कसांकी एक प्रसंग जाल्लो. आमी घरकड दुखून आनी भायर सरया म्हणचे एक निर्णय घेतलो. तेन्ना आमी गेल धुवेक आमगेल धुवेक 2.5 वर्स आमी दोगांय धुवेक घेवन भायर सरलीची. भायर सरलीची खंय वचचें म्हणचे आमी निर्धार घेतिल्लो नाशिल्लो. म्हळ्यार अकस्मात भायर सरले निमित्त न्ही खंय वचचें बा म्हण सांगून अशें आलोचन करतना आमकां मना दिसलें दोगांनी उलोवन घेतलें आमी कुलदेव जावन आशिल्ले माळशिले पांयमळा कसले वचचें नज्या थंय वचून कसन एक पळया म्हणचे खातीर गोवा वचचें म्हण सांगून आमी थोडे जाण जाल्यार गोवा वचचें जाल्यार कशी वचका कसन वचका आमकां कसनय गोतना आमी केन्नाय वचचें न्हीच म्हण सांगून घेन निमगून गोवा देवस्थाना वचताय शंकलीची थंय रूम कोण राबलीची आनी थंयची देवस्थाना कॅन्टीनांत की जना लागीची केची आमकां हांगा खंय काम मेळटलें म्हणून निमगूचें स्टार्ट केलें. छे छे. तशी एक थोडे दिसान तांणी पापा सुमार हेल्प केलें. आमकां काय गुर्तू परिचय कांय ना जाल्यार तांकांय दिसलें आसतलें एक सान चेल्ली आसा एक बायल आसा बामूण आसा म्हण तरी तांणी अशीची थोडे जाणां लागीं निमगिलें. मागीर अकस्मात एकलो मामा आयलो आनी तांणी तागे लेगी सांगलें आसतलें तूं कामात जन जावका म्हणटा आशिल्लें रे पळय हांगा एक फॅमिली आसा आपोवन व्हरतुवें म्हण निमगेल कोळ्ळें तो आमकां सोदून घेवन आयलो आनी निमगेल ताणें तुमी येतावे म्हण आमी जायता म्हण भायर सरले. पोटाचे खातीर आमकां कसन जाल्यार एक फावटी सई म्हणचे खातीर आमी तागे लोट भायर सरलीची आनी ताणें आमकां आपोवन व्हेलें जाल्यार रातच्याक आमकां रूम आनी कसनय नाशिल्लें. आमी तागेले ताणें सामान दवरचे स्टोर रुमान तुजी चेरडा घेवन राबलीची. एक वर्स जाल्लें लायकून चलता आशिल्लें कसनय तोंदरे नाशिल्लें जाल्यार धुवेक 3.5 वर्स जाल्लें म्हणलें कोडलें मागीर ती शिक्षण कोरका शिक्षणा घालका जाल्यार आमी हांगा घडलेलें कसनय पावना म्हणचे खातीर आमी आनी आमगेलेय म्हणचे कसनय स्टार्ट करया म्हण आमी दोगांनी निर्णय घेतलो आनी थंय दुखून भायर सरलीची आनी एक सान घरांत भाड्या राबलीची. भाड्या राबली नंतर थंयचे 4 जाणांक परिचय करून घेवन आमकां हांगा कसनय एक पोटा व्याप्ती कसनय स्टार्ट करचें मेळटलें म्हण निमगिताना थंयचो एकलो जन आशिल्लो गुर्ताचो तो म्हणालो तुमी पळय हांगा एकलो माम येता तुमगेल्या घरा लागीं एक देवस्थान येता दत्तात्रेय देवस्थान आसा त्या देवस्थाना कन्स्ट्रक्शन जाता आशिल्लें तेन्ना थंय एकलो फॅमिली ते देवस्थाना कमिटी मेंबर येता त्या मनशाला तुमी निमगियाची तागेले एक स्टॉल हांगा भाडे दिवचे आसा बंद आसा सद्याक तें तो भाडे दिता जाल्यार तुमी ते चलस येता म्हणालो म्हण आमी तागेले निमगिले. कशी मामा आमकां दिता तुवें जायत हांव तुमकां दिता ते थोडे रिपेर करचे आसा सुमार वर्स दुखून बंद आशिल्ले हांव तुमकां ते रिपेर करून घेवन दिता तुमी मुखावेल म्हयने दुखून स्टार्ट कराची म्हणालो. तशें आमी ते 2000 जानेवारी दुखून तें चलोवचें स्टार्ट केलें. न्यू इयराक न्यू इयराक तशी तें स्टार्ट केले नंतर थंय आमी काम करचें पळोवन आमकां थंयचे एकलो आमकां तागेलो गुर्तू ना ताण आमकां रेकग्नायज केलें आनी तो म्हणालो तो बद्दल जाल्यार एक स्कुलांत स्टाफ खंय तो म्हणालो आमगे स्कुलान ते कॅन्टीन चलयसुचें आसा तुमी चलयसितावे म्हणालो. आमकां हांगा चलयशिल्ल्या निमित्त के धैर्य आयलें आनी एक 4 जाणां मध्यान तो आमकां सुरे भास कळनाशिल्ली हगूर भास शिकलीची चिके भास येता म्हण तांची केच आमकां धैर्य आयलें एक स्कुला कॅन्टीन चलयसू येता म्हण आमी ते स्कुला कॅन्टीन चलयसूचें स्टार्ट केलें. ते स्कुला कॅन्टीन चलयसितान ताका लागीं आनी कॉलेज आशिल्लें तांणी आमकां निमगिलें तुमी स्कुला कॅन्टीन चलयसितात ना आमगेले कॉलेजा कॅन्टीन चलयसिताचें ताकाय जायत म्हणलें न्ही हांवची ते दोनी स्टॉल माम पळोवन घेत आशिल्लो सुरवे आमी स्टार्ट केलेले आनी हायस्कुलाचे आनी कॉलेजाचे कॅन्टीन हांव स्टार्ट केलें पळोवच्याक आनी 1-2 बायले मनशाक हेल्पाक घेतले
आणि त्या दोन्ही कॅन्टीन हांव चलयशी तशी जावे तशी आम्ही 1 2 3 एका वेर एका स्टार्ट केलं केले आता तुम्ही गोवा येतना तुमकां कसं पुरो सपन आशिल्लें जेवो नेवें भीती तुम्ही कसले नत्तिले येयलेंची आतां कांय दुड्ड आशिल्ली की येतना आम्ही गोवा येताना बरी एक 3000 मात्र कॅश घेऊन आयलेची ताजे वयर आमगेले कसं नाही नाशिल्लें कसं तशी जाल्यार तुम्ही कशी त्या भीती आनी कसं नमुने भीती आशिल्ली भीती खंडापट्टी आशिल्लें ते भीत अशें वचून आमी सैनीक जाले ते कष्ट काम केले ते म्हळ्यार काय कैलास म्हणटा पळय तशी भीती आदर्शिल्ली वय भीती दर्शून आमी काम केले ते कष्ट केले ते सपन कसले सपन आनी पळयता आशिल्लीं की म्हळ्यार आमी एक मनीस जावका म्हणलें आशिल्ली की मनान तूं वय म्हळ्यार मेगल बामणान काय नाय म्हणचे आशिल्लें हांव शिकनी जाल्यार मेगेल धुवेक लायकोन शिकोका वय म्हणजे ताका मस्त आश आशिल्ली तशी त्या शिकोका जाल्यार कसन करका म्हणजे खातीर मस्त कष्ट पावलीची आणि हे स्टॉल कसन हांणी चलयसित आशिल्लें ते स्टॉल चलयसित आसतना अकस्मात गोवा भरी कामाले रोग जालो आणि ते स्टॉल तुम्ही बंद करका म्हणजे त्यांनी गोवाच्यान एक रूल काडले आम्ही ओनरा सांगले आमगेले स्टॉला ओनरा सांगले अशें आमकां सांगलां बंद करचें सांगलां म्हणून ओनर हांव नवें तुमकां कसं नाही तोंदरे ना कसन जाल्यार हांव पळोवन घेता तुमी स्टार्ट दवराची बंद करची नाका म्हणालो हां म्हण आमी बंद करनशी वापस स्टार्ट दवरले स्टार्ट दवरले नंतर नेक्स्ट डे पोलिसांची आयली ते हांकां अरेस्ट करून घेवन चमकलीची अरेस्ट करून घेवन चमकले म्हाका गोतना हांव थंय स्कुला कॅन्टीन चलयसित आशिल्ली हांव तांतूच बिजी आसता हांगा कसन जाता म्हाका कळना कसन जाल्यार हांणी घरा येत तरी हांगा कसन जाता म्हण म्हाका कळटा जाल्यार म्हण हांव थंय 2 हांतो तांतो बिजी आसता जाल्यार हांगेले स्टॉला लागींच एकलो मामू भारी चांग आशिल्लो आमगेले आनी आमकां मस्त मानत आशिल्लो ताणें एक जन पेटयलें तुगेले बामणाक अरेस्ट करून घेवन चमकलेची तुगेले थंय कसन आसले रे सोण यो म्हण हांव मेगेल वट्ट आशिल्लें दोगांक थंय दवरलें आनी हांव आयली घरकडे आयली हांगा घरा आगेले स्टॉलाले आयली जाल्यार तो म्हणालो पळय शेशी ताका घेवन चमकलेची कसन म्हण वचून पळय म्हणालो कसन वचून पळय म्हळ्यार आमकां कोणाले काय गुर्तू ना थंय आमगे लागीं अंगडी चलसोडले आमकां कोणाले गुर्तू ना पळोवच कसन म्हणून हांवें चमकली पोलीस स्टेशनार चमकली आनी निमगेलें कसल्याक सर ताका अरेस्ट केलालो म्हणून थंय आमी अशी रूल आसा जाल्यार तो थंय चलयसित आसाची स्टॉल ओपन केला बंद करका म्हण आमी रूल काडला तेन्ना हांव म्हणलें पळय सर ते स्टॉल आमगेल न्ही आमी ते कामां आशिल्ली तुमी कसन जाल्यार आमगेल ओनरान निमगियाची ओनरान आमकां हांव पळोवन घेता तुमी राबबाची म्हण म्हणलें निमित्त आमी ते राबिल्लीची तुमी मेगल बामणां सोडाची म्हळ्यार रिक्वेस्ट केल्यार ना ते कसन तशें सोडच्या जायना आमकां कोणूय विटनेस दावका म्हण आमी विटनेस कोणा हाडटलीचे आमकां काय कोणाले गुर्तू ना म्हळ्यार तेन्ना ताकाय आमकां ते लागींचेची मामानाची म्हाका खंयची जन पेटयला मामानाची एक आमगेले स्कुलाचे म्हळ्यार हांव मेगेल तेन्ना धुव एका क्लास शिकता आशिल्ली आनी त्या स्कुलांत PTA म्हणून एक एसोसिएशन म्हळ्यार पेरंट टिचर्स एसोसिएशन आशिल्लें तांत हांव खजांची जावन आशिल्ली ताजे अध्यक्ष जावन आशिल्ले एक मामाक तेच आमगे लागीं अंगडीच मामान आपण जन पेटोवन ताका आपण सांगले की पळय तुगेले खजांची बामणाक शेशी ताण व्हेला ताका एक कसन वचून पळोवन घे तो चांग मनुष्य ताका तशें करचे सम न्ही फाय आयतारू त्या शेनवार अरेस्ट केला तो फाय भितर व्हरता कसन जाल्यार ताका आजीच वचून सोडोन हाडी म्हण त्या मनशा पेटयले तो पाप आयलो न्ही तो विटनेस राबून पोलिसांच्यानी उल्लोन घेवन तांगेले म्हणले ताणें पळय तूं कसन आसले रे तागेले ओनराले उलय हागेल कसनी चुकीना ताका तूं सोडी म्हण सांगून घेवन ताण हांकां सोडोन हाडले नंतर आमगेले तें एक भारी कश्टाची परिस्थिती म्हण त्या टायमार आमकां म्हळ्यार मेन म्हळ्यार गुर्ताच कोण येना ती रिलेटिव्स ताज्या पुडनाची थंय कोणाले सांगचे म्हण कळ्ळें
आणि आम्ही पोलीस स्टेशन म्हळ्यार भायर बोर्ड मात्र पळयल्या शिवाय भितर केन्ना वचून गोत नाशिल्ले. ते एक प्रसंग आमकां भितर वचका जालें. भारी मर्यादे प्रश्न सो जाला आनी भंय केलें आतां मुखार कसन जाता बा म्हणून अशें. तें एक भारी आतां उडकास काडल्यार मस्त बेजार जाता. हें पुरा कसं म्हळ्यार एक्चुअली स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस म्हणून तुमकां मस्त अडचण आहे येवन आशा पुरो तसले एक नमने अडचण आहे वय. आतां तुम्ही कॅन्टीनात तुमगेले स्वतः कॅन्टीन चलायसित आसाची ताका तुम्ही जाग पुरो कशी सोदून काडलो. तुम्ही अत्वी जाग्यार आसाची तुमगेले म्हळ्यार एक सान गांव जागो घेवन आसाचेत सो ते कशी जालें तुमकां. जाग आमी घेवचे म्हळ्यार पशी आमकां देवान तो जाग दिल्लो म्हणजे म्हणयत खंडीत कसला म्हळ्यार आमी खंयची जाग्यार वचून राबलीची ते लागींची नेबर्स येयला आयकसाची लागीं देवस्थान. आमी घरा भायर पायल दवरले देवस्थानाचे वरांडा दत्तात्रेय देवस्थान असते आणि कवळे मठा लागींची. आणि 2 पावल मुखार गेल्यार कवळे मठ, 2 पावल मागशी गेल्यार शांतादुर्गा देवस्थान. तशी सुतू आमकां देव आसा फाटीबालाक आणि नेबर्स लायक आसाची म्हळ्यार खातीर आमी थंयची जागो सिलेक्ट केले आणि आमी विंगड खंय वची नाका म्हणून खंडीत निर्धार केले. ताका समजावन आमगेले शरदचंद्र बोडके म्हण ते घरा ओनर देवता मनशू ताणें आमकां तेन्ना तांणी थंय राबन नाशिल्लीची ताणें आमगेले इतलो वैर विश्वास दवरलो की तागेले थंय सगळो जागो की घर की ताजी बिगार सगळं आमगेले दिवन हे सगळे तुंच पळोवन घे रे आमी केन्ना येता ते तेन्ना तुमी आमकां दिल्या पुरो म्हण सांगून ताणें सगळे आमकां सुपूर्द केले. ते आमी तागेले घर की तागेले जागो की पळोवन घेवचे हाजेर विश्वास येवन तुमी म्हगेले भाव भयण आशिल्ले म्हणकेची हे घर हांव तुमकां दिता घेताच वेळ म्हण ताणें निमगेले. तेन्ना आमगेल्या हातान तो नया पयसो ना जाल्यार आनी कसन म्हळ्यार कसं न्ही दावत ताणें निमगिलेले उतराक आमकां आदी हे जाग्यार आयले नंतर चांग जाला आमी सोडची नाका म्हळेलीची. तेन्ना हांव म्हणलें सोडची नाका वय आमगेल्या हातान तो 10,000 रुपये ना त्या घरा 2.5 लाख कसन करचे म्हणलें. ते कसं न्ही जातले गो पळया म्हळेलीची. कसं न्ही जातले म्हळ्यार म्हाका कसन करता म्हळ्यार दुड्ड दिवका वयना ताका म्हळ्यार खातीर मागीर कसन केलें जायते तरी तितले आमकां वय म्हणले नंतर जावका म्हणलें नंतर घर तरी एक जावका वय ताणें उतर दिला वय मुखारचे कसन म्हण गोत ना विंगड कडेन खंयचे अमकल्यार पुरा नवे सरावंडिंग्स हे पुरा आमकां जावका जाल्यार तशें आशिल्ले निमित्त घट्टी मन करून आशिल्ले भांगार पुरा विकून तें घर आमी घेतलें. मागीर दारे म्हणून कास्ताळ सोण विंगड जे कसन आशिल्लें सगळें विकलें आमी घरा घेतलें आनी आमी घर घेतलें. आनी आदी त्या घरांत आज आमगेले इतलें आसा की आमी दिलें कसं न्हय म्हण आमकां दिसतास. आमी म्हळ्यार काण घेतिल्ले कसन आमकां लॉस जाला ते आमकां कसं न्ही ताजी 10 वंट्यान आमकां देवान दिला खुशी की संपत्त की आनी आमकां जनाले एक प्रीती की मस्त मेळ्ळा. भारी लायक भारी खुश जाता तुमगेले हे स्टोरी आयकतना. आनी तुमी आतां मेन्यू करतना अशी जेवणाच्यो कावणाच्यो ते कशें तुमी डिसायड केले. कोण डिसायड करता माम करता की तू करता. आमी दोग जाण मेळून करता ते लायक आनी तुमगेले कॅन्टीना नांव उडपी डॉमेस्टीक कॅन्टीन हें कसं रिप्रेझेंट करता कसं खातीर तुमी हें नांव दवरलें. उडपी डॉमेस्टीक म्हळ्यार ते मुंबयंत न्ही घरगुती म्हणटात मुंबयत डॉमेस्टीक हांगा मने उठा म्हणटात तशी ते घरगुती म्हणटात. ते सोदून घेवन येतात जन हांगा घरचें जेवण खंय मेळटा म्हणून त्या खातीर आमी ते हे हाजे खातीर उडपी डॉमेस्टीक म्हणून नांव दवरलें. जेन्ना कळचे खातीर आमी उडपी म्हणून हें केलें नांव दवरलें. उडपी म्हळ्यार आमी अशें लेखलें की गांवची जेन्ना कर्नाटका देखून कोण येता ती तांकां उडपाचें एक कोण की हांगा आसा म्हण कळ्ळो म्हणचे खातीर पर्पजफुली आमी उडपी म्हण दवरलें. ग्रेट वय. आतां ग्राहकाले संतृप्ती एक व्याराक यशस्सू तशी ग्राहकांक हें संतृप्ती मेळची तशी तुमी कसं करताची कशी हँडल करताची. म्हळ्यार आमी
आमगेल कशें म्हळ्यार जनाला ऑर्डर घेवन आमी तांकां करून दिवचे. आमी रेडी करून कसं न्ही दवरचे ना. हाजे उद्देश म्हळ्यार आमकां कसं न्ही फूड वेस्ट जावचें न्ही आनी येवची जनाक फ्रेश फूड मेळका, उन्हा उन्हा मेळटा. टेस्टी आनी शुची आणि रुची. वय. क्वालिटी Good. दोन्ही तांकां मेळका म्हणचे खातीर जनाले घेवन जनाले ऑर्डर घेवचे आनी आमी करून दिवचे. वय. तशी ऑर्डर घेताना आमी तांकां निंगिता ती तुमकां कशें जावका, अमकी जायत वय अमकी जायत वय म्हण निमगूनच तांकां करून दिताची. हा. आमी मेनू प्रिपेअर करचे पयशे फुडें तांणी आमकां मेनू सांगता ती. एक Oh. पाटी दोन पाटी येवन चमकलेली आनीक पाटी आमकां फोन करतना निमगिता ती मामा आमकां तें करून दितवे, मामा आमकां हें करून दितवे, Great. तुमगे लास्ट टाइम केल्यार त्या लायक जाल्यार आमकां ह्या पाटी तें करून दियाचे. अशी तांणीच आमकां मेनू सांगता ती. आमी प्रिपेअर करचे पयशे तांणी आमकां 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 आयटम दावका म्हणून तांणी आमकां मेनू सांगताची. नाही तुमगे ग्राहक खंयचे लोकल असं की भायले गांवचे की? लोकल आमकां पुणे, हा. साऊथ केंद्राचे आणि मुंबईचे चड म्हळ्यार आमकां ग्राहक. गोवा येईल जन. वय हा हा. तांणी आमकां चड ग्राहक आमकां तशें तांणी फोन करून सांगता. फोन करून सांगतात. हा हा हा. तशें दोगांनी ಒಟ್ಟು मेळून काम करतना जबाबदारी तुम्ही कशी वांटून घेताची मामा? म्हळ्यार हाफ हाफ करून घेतात सगळे आमी. हाफ हाफ म्हळ्यार कसं? म्हळ्यार एक रांदप रांदप कोणी करचे. जन नाच वगैरे काम ना आम्ही दोग जाण करतात ती. ओनर टू क्लिनर आम्हीच. हो 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 होय हो. तशी. हा हा. हा चिंतून तुम्ही दिल्यार दोघांके रांदप येता? होय दोघांक हा, येतात. हा, हा. ते मॅनेज करून आम्ही करता सर. आता येईल ग्राहकांनी तुमगेल कॅन्टीनान तो खाल्लेल जो विशयान कसले असले तांणी तांगेल त्या अनुभवारी कसले दोन घेवन उडगासार वरका म्हण तुमगेल मना आसा तांकां कसो उडगास वरका तुमगेल कॅन्टीन आयिल्ले अनुभवारी? आमकां म्हळ्यार अशें दिसता की तांणी आयली नंतर तांकां तांगेले घरकडकी तांगेले फॅमिली मेंबर्सा घरांत की बैसून जेवता आसाची म्हणजे एक फील येवका म्हण आमगेले आशा. तांणी तशी म्हणटा ती आमी हांगा आयलीची तुमगे ते आयलीची म्हणजे मनांतून आमी आमगेले कोणाल की घरकडे येवन घेवन आमी जेवता आसाची म्हणजे फील येता आमकां म्हणून तांणी सांगता ती. ताजे पशी व्हड खुशी आमकां आनी कसं न्ही ना. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. पळय ಒಟ್ಟು काम करताना तुमगेल व्यारांतू वेळारी मनाक एक आनंद जावचो तृप्ती जावचे एक क्षण खंयचे आस की? खंडित कसन म्हळ्यार जेवण आमकां भायर सरताना तांणी दिवची दुडवा पशी तांणी सांगची उतर तांगेल आशिर्वाद अन्नदाता सुखी भवा म्हणटा ती. थोडे जण म्हणटा ती आमकां अन्नपूर्णाची येवन घेवन आजी वाडल्या म्हणके आमकां दिसलें म्हणटा ती. आनी थोडे जण म्हणटा ती आमगे रिलेटिव्सा घरा येवन घेवन आमकां जेवल्या म्हणके भारी खोशी जाली मामा आनीक पाटी आमी तुमगे ते येता खंडीत येता ती. ते आमकां खुशी. ते ताजी व्हडे पशी खोशी की तृप्ती आनी कसं न्ही ना. ಖಂಡಿತ. आता तुमगेला जस्ट एक पर्सनल फायनान्स मॅनेजमेंट म्हणून तुमगेल फायनान्शियल आर्थिक व्यवस्थापन कशी करता तुम्ही दोघे ಒಟ್ಟು मेळून कशी वयसून सांभाळसून व्हरताची? आर्थिक व्यवस्थापन म्हळ्यार आमगेले एक सानक कॅन्टीन दुकान तांतू कसन जाता म्हळ्यार तांतू कसन आमकां मेळटा इन्कम तांतूच आमी मुखार सून घेवन ते कॅन्टीन व्हरका म्हण सांगून घेवन आनी कोणाले लोन घेवन की आनी कोणाले उशीण घेवन तशी करचें आमकां इश्ट ना. तशें दुखून तांतूच आमी कसन मेळटा तांतूच आमी इम्प्रुवमेंट करता वताची. आनी एक मेन म्हळ्यार आमकां हे फायनान्शियल तुमी आतां सांगल्या म्हणटा फायनान्शियल मॅनेजमेंटा मस्त हेल्प जालेले मेगेले एक पिग्मी. हांव आमी एक सानो कॅन्टीन चलयता आसतना थंय आमगेल घरा लागींच एक सिंडिकेट बँका ब्रँच आसा. त्या ब्रँचांत आरबेट्टू विश्वनाथ कामत म्हण एकलो मॅनेजर जावन आयलो. ताणें तागेलो आमकां गुर्तू जालो कसो जाल्यार म्हळ्यार थंय आमगेल कॅन्टीनांत दुखून तांकां आमी च्या खाण करून दिता आशिल्लीची बँकाच्या. थंय स्टाफ मस्त नाशिल्ली 2 की 3 आशिल्लीची. आमकां तेन्ना तेंची हॉड कसो जाल्यार म्हळ्यार आमकां तितले गिरायक जायनाशिल्लें हांगा स्टार्ट केलें तेन्ना ताणें अशीची कॉन्टॅक्ट जाले तागे लागीं चिके उलोवचें न्ही हें जालें. मामा निमगेल काय ताणें तुमी घरकड कितली जन आसाची कसन करताची म्हणलें कळ्ळें. तेन्ना हांव आनी म्हगेल बायल आनी एकली धुव. वय बायल कसो करता घरकड आसा कॅन्टीन कितली गिरायक जाता मामा दिना 1 2 3 जन कोण येता ती करता ती.
वय आमकां पुरो म्हणके तशी पुरो म्हळ्यार कसन रे तुगेल बायल कसन शिकल्या बीकॉम शिकून ती घरकड बसल्या व्याजी तिका एक काम कर मेगेले पेटय म्हणके हो 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 पण हांव वचून घेवन ताका मेळ्ळी कुडले तो म्हणालो तू बीकॉम शिकून घरकड कसल्या बसल्या तुका एक हांव काम दिता आनी तेच वर्स 2007 सिंडिकेट बँकाचे ना एक पिग्मी एजंटाक कॉल फॉर केलेले जॉब कॉल फॉर केलेले ताण म्हाका म्हण तू हाका इंटरव्यू दी हांव तुका हे करता रेकमेंड करता म्हणालो त्या पर म्हाका जायना कसं जाल्यार म्हळ्यार आमकां कांय कोणाले गुर्तू ना पिग्मी म्हळ्यार 4 जणांना गुर्तू जावका कोणूय गुर्तू नाशिल्ले वचून आमी आंगडी वचून घेवन पिग्मी कलेक्शन दी म्हळ्यार तांणी दिनाची तेन्ना तो म्हणालो तें पुरो म्हाका सोडी तू फर्स्ट इंटरव्यू दी पास जावन आयली जाल्यार मुखार कसं म्हण हांव पळयता म्हणालो म्हगेलो इंटरव्यू पास जाल्लो आनी हांव आयली पळय इंटरव्यू पास जाल्लो मुखार कसं करचें म्हण मुखार कसं म्हण हांव सांगता तुका म्हणालो ब्रांच बंद जातरी प्रति दीस तो आनी असिस्टंट मॅनेजर जावन एकलो मुडबिद्रेचो विनायक प्रभू म्हण आशिल्लो तांणी दोगय म्हाका कापोवन घेवन सांजवाळ बँक बंद करून जातरी 5 गंटे नंतर सगळी फोंडा सिटीन तू दिसा इतली आंगडी म्हण सांगून कॅनवसिंग स्टार्ट केले एक वार कॅनवसिंग करून ताणें म्हाका सुमार अकाउंट्स ओपन करून घेवन दिले ताजे निमित्त म्हाका इतली हेल्प जाली की ताजे निमित्त मस्त म्हाका कॉन्टॅक्ट्स वाडलेची म्हगेलें आत्मस्थैर्य वाडलें मनोस्थैर्य वाडलें आत्मविश्वास वाडलो आनी मस्त वडनाट जनाल हे जालें म्हगेलें काम पळोवन पंक्च्युअलिटी पळोवन जनानच म्हाका आपोवन घेवन म्हगेलें एक अकाउंट कर मॅडम तुमगेल्या ब्रांचान तूं म्हण सांगून मस्त म्हगेलें हें इम्प्रूव जालें आनी तांतू दुखून म्हाका कसं इनकम आयली की तें हांव आमी दोगांनी हें करून आमगेले पिग्मीन येयले मात्र सेपरेट दवरन ते आमगेले धुवेल एज्युकेशनाक म्हणचे खातीर ते मिसलू दवरले आनी हांतू कसं आमकां जाता ते आमगेले घरकडचे खर्चाकी आमगेल कसं खर्च ताका काडला आनी आमी दोगांय मस्त खर्च करताले न्ही ओटू खर्च चड खर्च उणे तशें देखून तांत आमकां मस्त आमगेले ते फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हळ्यार मस्त इम्प्रूव जालें आनी धुवेल शिक्षणाक मस्त हेल्प जालें ते पिग्मी हें जालें असं भारी लायक आज तुम्ही सपन दवरलेल्याक एक न्ही एक वाटेन खंडीत जालेलें आसा आतां ग्राहकाले फीडबॅक म्हण मेळटा आयिल्ले जनाले ते सकारात्मक आशा पुरो नकारात्मक आशा पुरो ते तुमी कशी तुमगेले हांतू इम्प्रुवमेंट कोण घेताचे नकारात्मक फीडबॅक आशिल्ले मस्त उणे एक 10% म्हण येता 90% सकारात्मक आसा जाल्यार 100% करच्याक आमी काय देव न्ही आमगेले निमित्त कसं चुकी जाता तशी ते 10% आशिल्ले जाता तितली उणी करका म्हणजे खातीर तांणी कसं आमकां सांगता ती ते आमी सुदारण करन नेक्स्ट टायम आमी त्यावेय चांग रितीर तांकां ताजे सर्वीस दिवका म्हणून सांगिल्लें मस्त प्रयत्न करता आसत आमी सकारात्मक असल्यार खंडीत सकारात्मक आशिल्ले काम नेक्स्ट टायम येताना आमी आनीकय तांकां चांग सर्वीस दिवका म्हणून सांगून आमकां मस्त खुशी प्रयत्न करतात तुमगेले कॅन्टीन चलासतना तुमगेले अनुभवारी तुमकां मेळ्ळेले अनुभवारी एक पाठ जो एक अंतरदृष्टी आमगेले वीक्षकांक सांगीत की कशी तुमी हे सक्सेस घेवेता म्हळ्यार विशयांत सक्सेस म्हळ्यार आमी केन्ना ते दोगांची मेळ्ळो म्हळ्यार हांव फुडें सांगलें की ना उडगस ना आमगेले कामाले रोग आयले म्हणल्यार त्या कॅन्टीन स्टॉल बंद जाले ताजे नंतर वरले 2 कॅन्टीन आशिल्ले आमी दोग आनी आमगेले ओट्टू आनी 1-2-3 जण ओट्टू करून घेवन आमी चलयशीत आशिल्ले अकस्मात आमगेले ते पुरा कॅन्टीन हाता दुखून गेले तेन्ना आमगेले हातांत कसनय ना इनकम मेळ्ळें कसनय ना जाल्यार आमी घर घेतिल्लें आशिल्लें ताजी लोनां इन्स्टॉलमेंट भरका आशिल्लें तेन्ना आमी डिसायड केलें की घर चलोसुच्याकय दुडू जावका इन्स्टॉलमेंटाकय दुडू जावका धुवेल शिक्षणाकय दुडू जावका म्हणटाना आमी हें पुरा विंगडा लंडर करचे पशी आमी दोगांनी स्टार्ट करून कसं लॉस की प्रॉफिट की कसं जाल्यार आमकांची कामां दवरल्यार कामांच्या दिवका तांकां दिन अशी जायना म्हणजे खातीर आमकां जाल्यार एक सांबाळ दिवका म्हणना पोट भरल्या पूर्ण म्हणून आमी दोगांन स्टार्ट करया म्हण सांगून आमी दोगांन स्टार्ट केलें ते स्टार्ट केलें इतली लायक रितीर चलता म्हण आमी आजी के मनाले न्ही इतली लायक जाली की आज ताजे निमित्त आमी मस्त वयर पावली ती धुवेक लायक शिक्षण दिवच्या पावले मस्त आमकां
म्हळ्यार कसं 4 शिकल्या? जणांना हांव तुमगेल धुव मिगेल धुव सांद दुखून भारी बुद्दंती शिकच्यांत ती 4री क्लास आसतनाची तिका गव्हर्मेंट स्कूलाक घाल्याल आमी 4री क्लास आसतनाची स्कॉलरशिप एग्जाम गोवा स्कूलांत गोवा गव्हर्मेंटा दुखून स्कॉलरशिप एग्जाम म्हणून घेताची महाराष्ट्रांत असते वय ते तंतू ती ऑल ओव्हर गोवान तू सेकंड प्राइज घेतली तिने सेकंड आयली स्टेटाक सेकंड आयली तशी आम्ही त्या स्कूलांत तांणी मागीर म्हणली की हे आमगेले स्कूल स्टार्ट जायत दुखून ह्या स्कूलाक इतले नाव हाडलें कोणय ना तुगेल धुवेन आजी नाव हाडलें तुम्ही भायली जन हांगा येवन जाल्यार तुम्ही आज नाव हाडलें म्हणजे खातीर सगळे गांवच्यान सेरसून घेवन तिका सेरवून घेवन तिका एक सन्मान केला ते आमकां भारी खोशी जाली त्या स्फूर्ती विंगड चेडवांक मेळका म्हणजे खातीर आम्ही तिगेले व्हेरी नेक्स्ट इयर ती 2004 तो पास जावन घेवन भायर येयली मागीर आमी तेजे नेक्स्ट इयर तिगेल नावारी त्या स्कूलांत 4री क्लासांत कोण लायक मार्क एक चेल्ली एक चलो मार्क घेवन भायर सरताची तांकां आमी बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट ऑफ द इयर म्हणून तिगेल नावारी प्रति वर्स आमी अवॉर्ड दिता त्यामुळे एका क्लासा दुखून 4री क्लास प्रायमरी स्कूल वय तशी ती तिगेल नावार आमी थंय स्टार्ट केलें लायक एनकरेजमेंट इन्स्पिरेशन दिता तुमच्या चेडवांक आनी 5 क्लास जालें तिगेलें संजे क्लासांत तिने JNV म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट जवाहर नवोदय विद्यालय ताका तिने बोर्डिंग स्कूलाक एग्जाम दिले तान ते मेरिटार पास जाली ती आनी तिने बोर्डिंग स्कूलांत एडमिशन घेतलें 6th दुखून 10th ती बोर्डिंग स्कूलांत आशिल्ली थंयच शिकली 10th ते लायक मार्क घेवन भायर येयली मागीर सायन्स घेतली तिने PUC केलें आमगेर घरा लागीं कॉलेजांत मागीर तिने BSc बायोटेक्नॉलॉजी केली थंय बारे लायक मार्क घेवन फर्स्ट येवन घेवन कॉलेजाक भायर सरली मागीर MSc तिने हांगाची कोड्याळांत सायंट एलोशियस कॉलेजांत MSc इन फूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी तांतू डिग्री घेतली MSc अम्मा फूड सेक्शन पळयताची तिका तांतू चिकेची इंट्रस्ट आशिल्लें तशी तांतू तिने हे घेवन तिगेले तांते तिने फायनल इयर तांतू क्रिएटिव्ह आउट गोईंग क्रिएटिव्ह स्टुडंट ऑफ द इयर म्हणून अवॉर्ड घेवन तिने MSc डिग्री पास केली वंडरफुल वंडरफुल आतां वार्डीक जावन वार्डीक म्हळ्यार तिका नंदळके कोडवा फॅमिलीन तोवय एकलो चलो विठ्ठल राय कोडवा आनी शांती कोडवा म्हणून दंपतीले एकलो पोतू वसंत कोडवा म्हणून ता चल्ल्याक एक हॅपीनेस खंडीत आता तिका धन्वी म्हणून एक चेल्ली साना चरड तुम्ही आजी कंग्रॅच्युलेशन्स असं आता कसं निमगोच्या तुमका यशस म्हणा कसं माम सांगायची तुमगेला अनुभवारी यशस म्हळ्यार कसन काम करता हांवें तेंची देव म्हूण काम करता हांवें तेंची काय कैलास म्हणून सांगिलाच तेंची म्हाका यशस म्हळ्यार ते होय कामांतूच हांवें कसन करता तेंची म्हाका यशस असं मागीर तुमगेलें मेगेल्ल्या कार्यशस म्हळ्यार आमी आजी गांवां येयल तेदना खंय एक फंक्शनां चमकली की देवस्थानां चमकली की खंय चमकलेले तेदना कोणय आमकां एक गुर्तू कोर न्हू अरे माम आनी माय तुमी त्या कॅन्टिनाच नवा आमी तुमगे तेतन जेविली चाते उडगस आसा भारी चांग आसा म्हूण सांगून होगळशी ताची आनी वयल्यान तांगेले ओट आशिल्ल्यांक तांगेले फ्रेंड्स की तांगेले फॅमिलीच्यां की गुर्तू कोण दिता ती तुमी हांगा ते वचून पळयाचे तांणी कशी वाडता ती कसन तुमगेले तांगेले खावणा जेवणाचे टेस्ट पळयाचे भारी लायक आसा म्हूण म्हणटा ती ते आयकतना ताजी वयली यशस आनी विंगड कसनय ना म्हण आमी लेखताची हय खंडीत आता आमी तुमगेले यशस्सात बग्याची तुमगेले यशस्वी जावन गेलेले कॅन्टिना विशयाचे फोटो ಸ್ವಲ್ಪ पळय हांवें हें कसलें हें आमी करचे बन्स आनी कॉफी लायक हें आमगेले रायस प्लेट आमी म्हळ्यार फर्स्ट इतले दिताची मागीर रायस निमगोन दिताची म्हळ्यार थोडे जण चपाती घेतले आसताचे तशें देखून तांचे चपात्यांनी दिवन मागीर आमी रायस दिताची तशी मिसळ पाव तेंचे आयटम गोवाचे मिसळ पाव ओके हे मिसळ पाव हे सकाळ कापी की कापी संजवाडा संजवाडा होय
लायक हां हेंक चले तुमगेले भायर हॉटेला भायर गेल्यार बोर्ड आहे आणि आम्ही जनान सांगल्यार मात्र Order, करता ती म्हणून तांकां एक कळचे खातीर तो बोर्ड भायर घाला म्हळ्यार तुमगेले कॅन्टीन आयतले आनी ऑर्डर कोणे वय कोण वय वय डायरेक्ट येवन कोणी आमगेले गॅस म्हण निमगेले आमगेले कसं नाही आसना तशें हो आनी ही हांगेल फॅमिली वयल फोटो हांगेल फॅमिली सकयल फोटो मेगेल फॅमिली आणि सायडाच्यान आशिल्ली मेगेल दुवेल फॅमिली लायक आतां तुमी गोवा येयली तशीची इतले पुरा कश्ट पावतना तुमगेले रिलेटिव्जान जेवो कसले तुमकां हेल्प केलेले की खंडित मेगेल कुळारच्यान आमकां मस्त सपोर्ट केला मॉरली आणि फायनान्शियली ಹೆಜ್ಜೆಗೂ म्हणताना तसे स्टेप बाय स्टेप आणि प्रति एक तुम्ही चांग करता जाल्यार आम्ही पुरा हाते तुमकां सपोर्ट आसा म्हण सांगून घेनो तांणी इतले आमकां पुश केलेले का आमी आज ह्या पोझिशनार आनी खुशेरी तुमगेले कॅन्टीन आयिल्ले ते फोटो पळयतना वय आनी कोण ही मेगेल भयणी दोगांय तांकां आमी आयिल्ल्याक गम्मतेर स्वागत करता म्हण फूल कुंकुम दिवन घेवन स्वागत केलेलें आसा खुशी प्रकट केले ही आमगेल कस्टमर्स भारी खुशेर आयिल तांणी आमगेल कडेन फोटो काडसून आमके फोटो जाव का म्हण सांगून घेवन एक फोटो काडसून मुद्दाम आमगेले फोटो राबून घेवन काडसून घेवन वता तेजे थोडेचे जाल्यार फोटो आमगेले ना तांगेले आसता तांणी ते खाल्लेले तो केक असो आमी तुमी हांगा येयल्याक विश्व कोंकणी तर्फे सकून तुमगेलो अमूल्य टायम तुमी काडला तुमकां मस्त अनंतानंत धन्यवाद जिच्या भारी संतोष जाता आनी वय तशीची आमगेल विक्षकांकय आतां आमी आयकून घेतले आनी कितले कश्टारी नम्र रितीरी आनी धैर्यानी स्वताचेर विश्वास करून एक कष्ट जिद्द आनी आनी अखंड निर्धार घेवन हांगेले स्वप्न साकार करूंक म्हळ्यार स्वप्न वास्तव रुपार हाडला आनी त्यांची एक ताणे यशस म्हणी सांगता आसाची आनी आमी तशीची आमगेल सपन वास्तव रुपार हाडका जाल्यार साकार करका जाल्यार तशीच कश्ट एदूर सुका आईल कश्ट चांगाक म्हण घेवन मुखारसून वचुका आनी कश्ट जावो सूख जावो ते मनशान आमगेले चांगाक आयला म्हण लेखून कसा बरचे आमगेल वेरी स्वताचेर विश्वासारी आमी वयर येवका म्हणून सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची विक्षकांकय धन्यवाद नमस्कार आमगेल तसले सान जनाक हे विश्व कोंकणी सान ना मागीर सान ना सकळचे नायकाची विश्व कोंकणीक तुमी खंडित सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक परिचय करून दिलेल्यांक विश्व कोंकणी सगळे केंद्राचे सगळ्यांक आमगेलो व्हड नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद तुमकांय धन्यवाद